सुवार्थ प्रगट करा म्हणा म्हणजे सुवार्थ प्रगट जे विंगड तर आता सुवार्थ म्हणजे मांजले पासून या आम्ही सगळं वचून या तेच आम्ही हेरांक दिवची सेवा हेरांक कितें बरें करचें एक कोणी कश्ट जाल्यार आदर एक वाटेन सारकें वाटेन म्हणजे आजकाल कोणाक वेळ ना बरो समार्य कर थंय जाता देवाचे वता आमी हर एकल्यानी बरो समार्य करचे कशें ना बरें उजवो पांय काडटला सोर सांगून कच्चे सरलो हय मागीर हांव पट्टा रेतीर गेलो ताचे पर्यंत बरेंपण जालां म्हणजे म्हणजे रॉड आणखी काडूं ना खाडी जे आसलो 80 पर्यंत हें जालें जाल्यार रॉड तो काडूं ना थोडे म्हणटा 5 वर्सां काय ना देवाची देवाची दया म्हाका मेटा कादा कित्याक आमी किर्तनांनी कशें आसा देवाची दया म्हजेर आसा म्हणून पळय ती आसा म्हणून म्हाका बगल्या हर एक सांगचे हर एक इवन खंय पयन करतना आनी कितें तुका आतां बसार गेल्ले कडेन लोक मस्त आसता तुका जागो दितात की बसोंक भारी बेता तेंते म्हाका चिंते एक तरणाटे मनीस जाल्यार थोडीं आसात ना तशें म्हणटा ना थोडीं ना म्हळ्यार सांगितलें गेलें आतां मनशापण म्हणटा मनशापण ना जालां अरे काय ना दुसरो दीस एक हांवें थोडे बेन उलयताले हांवें तूं म्हणजे लस्कत आसा जाल्यार म्हणजे मागीर काय आवय मागीर काय मागीर बूट म्हणून सांगूंक जायना कळना पळय आमकां बसयले कळना आतां हांव आतां बसना हांव फिजिकल आनी कोणी सांगता कोणी सांगता कळ्ळें पण समर्थ आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सावाला कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांचे स्वागत देवाचो पुतू स्वामी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो देवाच्या राज ताणें प्रगट केलें आनी सांगाताच ताच्या मरण आनी पुना जिवांतपण उपरांत सर्गार सोडून वता आसतना ताच्या शिसांक म्हळें वसा आनी सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रगट करा फाटल्या 20 शतमानांनी ही सुवार्ता प्रगट जायत आयल्या जेजूच्या शिसांनी आनी तशेंच उपरांत जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन जायत्या जणांनी ही सुवार्ता परगटलेली संवसारार विस्तारत आयिल्ली आमी पळयता प्रस्तुत काळारी जायते जण ह्या धार्मीक आनी तशेंच हेर मनीस एका जाग्यार एका जाग्याक आनी एका देशाक वचून सुवार्ता प्रगट करतात ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी मिसांव आयतार चलयता जी कोण मिसांवांत मग्न जावन आसात तांकां आमी आमचो पाठिंबो बसयता जावं पुरो आमचें दान आनी जावं पुरो आमचें मागणें आनी ह्या वरवीं सोम्याच्या मिसांवांत आमी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमी आमचो सहकार दिता आनी आमची सेवा दिता मोगाच्यानो आज आमचे संगी एक मानेस्त आसा श्रीमान डेनिस कास्तेलिनो मोटवेंताची परिचय करून दिता तुमकां 70 आनी 3 वर्सां ताची प्राय तो ल्हान आसतना म्हळ्यार 15 वर्सांच्या प्रायर बॉम्बे गेल्लो थंयसर ऑफिसांत ऑफिस एटेंडंट जावन ताणें काम केल्लें आनी उपरांत 22 वर्सांच्या प्रायर ताका टायफॉयड ताप आयलो आनी त्या नंतर तो गांवाक आयलो आनी गांवाक आयल्या उपरांत ताणें वेगवेगळ्या नमुन्याचें काम केलां म्हळ्यार बसर चॅकिंग करचें काम टिकेट चॅक करचें आनी त्या उपरांत लोब बसाचेर चॅकिंग काम ताणें 12 वर्सां केल्या उपरांत नित्यादर बॅटरीज हातूंत ताणें वावर केला सांगाताच मदेगात 1 वर्स तो सेमिनारीक भरती जावंक गेल्लो कलकत्ता आनी ह्या ताच्या वावरा मदें 2 जाग्यांनी बाळेहोन्नूर आनी काळासांत टायपिंग इन्स्टिट्यूट ताणें चलयला आनी प्रस्तुत तो लोकांनी बायबल वाचूंक आनी तशेंच ते अर्थ करचे खातीर क्विज चलयते आसा ताची विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार ताणें 10वी करचे पयले डिग्री शिकप ताणें जोडला 25 वर्सां प्राय जाल्ल्यान ताणें कर्नाटका स्टेट ओपन युनिवर्सिटी हातूंत डिग्री सनद जोडल्या आनी उपरांत ताणें 10वी केल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानेस्त डेनिस कास्तेलिनो हाका स्वागत म्हणटा पयल्यान पयलें तुजे लागीं हांव विचारचें
तू बायबल क्विज करता म्हाका कळीत आसा हांवें आयकला हेरांतावन आनी तशेंच सदांय तूं धरताय म्हाका त्या देखून पयले सवाल तुज्या लागीं हांवें विचारचे हे दोळ पर्यंत कितले क्विज तुवें कंडक्ट केले हांवें रेग्युलर जावन करून सुरू केलें हां 180 महिने रेग्युलर हर एका म्हयन्यात सुखान आसतना हांवें केलें ओके सुरूचे एक 4-5 वर्सां 3-4 पिळगेजेनी मात दिल्लें ताचे 5 वर्सां पर्यंत मोगारनार बारोडो पुत्तूर बारोडो आनी येर साबार पिळगेजी मेळून साधारण एक 80-85 पिळगेजीनी हांवें दिलां त्या पैकी एक 7-8-10 पिळगेजीनी मोदें रावोंक रावयलां म्हळ्यार लोकांचो दिसा करनासलें जाल्यार कंटिन्यू हांवें सांगीत एक 65 to 70 रेग्युलर हांव करनासलो मागीर कोरोना पर्यंत रावयलां आतां तुवें म्हळें पळय 180 इश्यू केल्यात 180 म्हयने म्हूण सांगल्यार सरी सुमार तुवें क्विज करूंक सुरू करना आतां कितलो तेंप कितलीं वर्सां जातात 2005 सुरू केलें क्विज रेग्युलर माथ्येवयच्या भांजेलांतून सुरू करून उत्पादन तें 3 फावटी कंप्लीट जालां 3 फावटी कंप्लीट जालां 9 चल्लो आनी परलो चल्लो वय गे लागीं लागीं 18 वर्सां जातात 18 वर्सां वय 180 महिने म्हळ्यार रेग्युलर करीत आयलां काही मध्ये एक गॅप नासलो थोड्यान 2 महिने पिकार म्हळ्यार बरें फुरसत हें जाता म्हणटलें जाल्यार म्हजें एक म्हण आसलें वांजल म्हणलो हर एक दीस वाचीचें देवाचें इल्लें म्हणजे सदां वाचता माथ्याचा मदें सोडलें मागीर हर एक आमी खंयचें सोडल्यार मागीर तें इसरी पडटा फाटीं दवरता ओके आतां तुवें क्विज करता आसतना नवो सल्लोय केला पोरनो सल्लोय केला म्हणून तुवें नवो सल्लो सांगात एकच फावटी केला की पोरनो सल्लो सांगात एकच फावटी केला की या नव्या सल्ल्यांत बूक आसात विंगड विंगड पोरण्या सल्ल्यांत विंगड विंगड बूक आसात तशें विंगड विंगड बुकांचेर केला की ಒಟ್ಟು सांगात केलाय नव्या सल्ल्यांत पयलें माथ्यो एका म्हयन्यांत माथ्यो कंडिला माथ्यो मार्क लूक जुवां तशें कंटिन्युअस उगड्या पर्यंत गेलें ताच्या पर्यंत उत्पत्ती ग्रंथान सुरू केलें मला लास्ट जालें तशें साधारण एक वय एक म्हणजे कंप्लीट करून म्हाका एक 6 वर्सां म्हणे लागलां 1 वर्स तशें काय तें मागीर गॅप दिवन कंटिन्युअस प्रत्येक माथ्यावयल्यान सुरू केलां म्हळ्यार पयलें वाचलेल्यांक प्रत्येक अवकाश म्हळ्यार थोड्यान नवे वाचल्यात नवे आसतना आनी थोड्यान आनी मुसोन हांवें सांगीत एक 10-15% लोकांनी सुरतान वाचलें आतां ती 70 वर्सां प्राय ती जायल्यान त्या थोडीं ताच्यान जाल्यार ती आनकी तांकां उर्बा आसा हें उर्बा आशिल्लें ना थोड्यांनी जालें आनी ना त्या कितें थोड्यांचे उर्बे खातीर हांव प्रत्येक चवथे फावटी धरून सुरू केलां नाजाल्यार आतां कट्टी म्हणटना सगळें वाचूंक वता म्हणटा तें मात मागीर हर एक वाचता म्हणजे आनी केदार कोणाक गेल्यार सांगचें काय तें बायबल वाचा बायबल वाचा म्हणून सांग मस्त म्हाका बेजारान सांगता बायबल सकयल वाचलें आमी अर्थ करना हांवें कोणाय सांगलें एक 3-4 वाक्य सांगचें खंयचे सत म्हाका सुटका दितले एकामेका भेदभाव करनाका तें एकामेकान सगळें जालें तें आमी कार्यगत करतना मात देवाचें अभ्यास मेळ्ळा आनी आतां म्हाका भोगता देवाची दया म्हाका मेटा आसा म्हणून बाळगता फाटल्या 5-6 म्हयन्यान पयलें बगलें आसलें जाल्यार आतां म्हाका न्हिदसून करेक्ट कशें म्हणून त्या दिसा हर एका दिसाचें जाता हर एका दिसान म्हजी कामां ती बऱ्या वेळार जाल्यार खंयच म्हाका आडकळ जावना तें थोडी एक आडकळ जालें जाल्यार दुसरें ताच्यान बरें जालां एक चुकलें जाल्यार ताचें वर्थ मेळ्ळां ओके हय आतां तुवें म्हळें सगळो बायबल 3 फावटी केला कंप्लीट जालें सादारण एक फावटी करतना 6 वर्सां लागलीं तशें दुसरे फावटी तिसरे फावटी केला आतां दुसरे फावटी करता आसतना साबणां पयले फावटी केल्ली आसली गे दुसरींत नवींत थोडी सावणां आसा तें हांव इतलें पयलें एपडी केल्लें केदार खंयचें करना दुसरे कडेन जालें इवन हांव खंयची भगवत प्रार्थना तयार करता आनी कितें करीन जाल्यार एक कडेन गेलें सगळी दिवप ती दुसऱ्या तरान वापरला वेळा काळाक इल्ले चेंजीस आनी देवाच्या उतार एक कडेन वतना नोयस अर्थ येता नोयस हें जाता अशें 3 फावटी सगळो बायबल तुवें क्विज केला आनी वाचतना तांणी इल्ली चिंतच्या बरी हांवें केलां कितें म्हळ्यार थोडे बरी एक बरी आनी एक बरी शब्द तातूंत थोडे इल्लेले व्यत्याचे आसता कोमा पुलशप तें थोडे विंगड सरता थोड्यांक कळटा थोडे बरी ते हांगा सांगात कितें म्हणून वाचतात तेका तांकां एक वाचूंक एक सवकास परत्याने बरी वाचूंक ह्या परत्याने चिंतच्या खातीर हांवें अवकाश मेळच्या बरी केला ना कोणी हें परते बरयलां परते म्हणून ना तशें आनी विंगडी घालता मॅथ तर तेच सवालांदा बरें कालिदा गोबरची बरें सारकें विंचोणकर आनी सारकें सुपीन हांव बरयतना मस्त जालें सारकें म्हणलें एकल्या दोगांनी मेळ्ळां कित्याक आमच्याच बच्चे भुरग्याचें हांव करता न्ही जाल्यार एकल्या इतलें हांव गोत हांव सारकें बरें चिंतून म्हळ्यार चिंतून ल्हान सब्जेक्ट आमी घुसपडटा म्हळ्यार तो आमचो आतां
इतल्या वर्षात हांव निरंतर तू क्विज करते आसा वय वय थोडे पोटी काय जाता की म्हणून सांगणार रे करतात वडा उर्बेन मागे सोन सोडतात पण तुझे कारण काम असा फाटल्या 18 वर्षात हांव निरंतर जाते आसा रे वय वय 180 महिने तो वय आता हे क्विज करूंक तुका कितें प्रेरण मनीस कोणी प्रेरणा आसली की या काही दुसरे काही गणित या चिंता काही प्रेरणा जाल्ली की तुका खंयच्या प्रेरणानं हे काम सुरू केलें आनी करते आसात त्या वचून कसं प्रेरणा असं म्हणून सांगू आम ल्हान आसतना एक चिंता इस्काला वयता आसतना एक देवाच्या तर मलगडणी सांगले भितर कितेंय वाचून ते एक ल्हान आसतना आमकां एक 3 आबान आमकां जेवंक नातलें जाल्यार उपाशींत आसतना म्हणजे हांवें सांगितलें म्हाका काय लज बघना सांगू कितें म्हळ्यार रे तसं त्या खातीर एक आमकां एक भक्ती म्हणून मागण्यांचें शिकयलें आपण ते आमकां कोणी शिकयलें पाहिजे म्हणून आतां जाल्यार भुरग्यांक आमी व्हडली ना भुरग्यांक सांगता जाल्यार भुरगीं मती बरी ना पळय जाल्यार ते पाठ लागले जाता आनी तो आमचो आप इलो स्ट्रिक्ट आलो इस्काला येतालो भुरग्यांक वाटेन येताले जाल्यार इल्ले जोर करून इस्काला बी करतालो थोडे फावटी इस्कालान ती येतलो ताका शिकप नासलो तशें ते एक उरबासा मागीर ते मागीर बरोबर जाता मागीर ते मांजलाचें आसतना मागीर म्हाका सट्ट पात्यापणी क्रिकेट इल्ल्या पात्यापणी वळख म्हणटा पात्या म्हणून म्हाका बऱ्या बरें जाता म्हळ्यार पात्यापटी चड हें म्हणून ना सगळें म्हणटात पळय तशें ना एक थोडे जाण पात्या पासून ताजे लागीं बरें जावन अशें मुखार उलयले बरें आसना तसं म्हाका एक कोणाडे उलोवन म्हणजे बेम म्हणून दिसना कितें म्हळ्यार मुख्य म्हणून सिधा उलयतना कांय ना बरें आतां फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव न्हू सदां म्हाका तुजें क्विज येता मोबायलाचेर देखून तूं हांव चिंता मोबायलाचेर तूं क्विज कंपोज करताय तूं मोबायलाचेर आनी इंग्लिशान करूंक म्हाका हेरांनी शिकयलें एक्चुअली एक 5 वर्सां पयलें करी जालें पाता विशाल म्हणून फिरवायचो पाता पालो ताणें करतना इंग्लिशान करया म्हणटा ते दुसऱ्याक कंप्लेट ताका वयता म्हणटा ताका इल्ले पयशे करता 50 रुपया 150 रुपया घेता ते आमी करचे म्हणटना कशें इसायले कोणी पयशे दितात ते मागीर पात्या पांगी तांचे राटवले सगळें जावन फाटीवर मागीर म्हाका एक तें साधन जालें कशें थोडे सगळे करता ते इंग्लिशान म्हणटना एकलो वचलो निरकाणचो तो इल्ले इंग्लिशान ताणें जालें ताणें मात करून रावयलें जाल्यार ते हांवें कंटिन्यू केलें तो म्हणलो जापी आनी जाल्यार काय तूं करता म्हणून हांवें सगळें करचें म्हणून मागीर इंग्लिशान ते हांव शिकलो हांवें आतां म्हाका कोणी सांगचें म्हणून तें हांव करता कितें उणें म्हणजे आतां हांव लागलें की 3 तर वयर जाणांक हांव धाडटा परत घेता म्हळ्यार थोडे ग्रुपांत आनी कोणाक ते कोणाक धाडटा आनी कोणाक ना म्हणून म्हाका ते घेता जाल्यार तांचे जापी म्हणजे बारीक बेजार येता सांग 30-35 जाणांचे येतात सद्या धाडटाय तूं एक दिसा ठीक राती हांव राती 12 वर मातसो जालें थोडे फावटी धरून घालता मागीर तें कितें सुवा मोद एक जातले फावटी हांव सीक जालो दोळे म्हाका दोळ्यांचें ऑपरेशन जालें ताचे 2 वर्सां पयलीं हांव सीक जालो त्या वेळार कोणी चिंतूंक ना मात हांव वाचलो म्हणून आनी म्हाका कांय बगूंक ना मात जीव बरो जाल्या पर्यंत मातसा त्या मागण्या पर्यंत या देवाच्या उतपर्यंत तुवें येता तें बसत मात कित्याक हांव हेरांक घेवन सांगया देवाच्या देवा सद्दां कोणी इवन कोणी फाज्या पाड्यान उलयता म्हणजे कोणी वळखी जाता म्हणजे कोण आसा आमी बऱ्यातन वयता आमी कितें बरें बी आमकां तेंच मेळटा पळय आमचें बरें जेन्ना पयलें सगळें बरेंच मेळटा पळय आमचें मातशें सांगूंक वचला करूंक मात कशें बरें केन्ना असं म्हणटना बारीक कशें कांय जेजून म्हणलें पळय बरो कोण देव एकलो मात बरो म्हणटा पळय विसरलें तें कोटेशन आनी म्हाका वयता ते जाल्यार रीग बांजलातले ते थोडे विशय म्हाका वयता ते थोडे जाल्यार तुका हांव तिल्ले चिंता ओके आतां हे क्विज करता आसतना एक कालें म्हणून जाल्यार तूं मोबायलाचेर सद्दां करून धाडटाय दुसरें कालें म्हणून जाल्यार थोड्या वाराड्यांक तुवें बरोवन प्रिंट करून तें क्विज करताय तें हांव करता तें करता रिएक्ट की म्हाका जें करचें म्हणून कित्याक मोबायलार सगळें कळना आनी आतां इंग्लीश बायबल करता म्हळ्यार हांव सर इतल्यान दाखयना इंग्लिशान ते आमच्या कोंकणी इंग्लिशान ते तितलें हें केलां आनी वॉट्सॅप कोणाक गेला इवन म्हाका एक वॉट्सॅप मात एक गुत्त दुसरें खंयचें म्हाका एक गुत्त आनी तें शिकोवंक वेळी मेळना आनी ताचे भशेन म्हायती हें कळना हें कोंकणी हें भाशेन दिल्लें पळय तें उठ्ठें जालें कोणाक दिता एक पयलें कोणी एकलें म्हणून म्हण येता ते हांव सांगता कोणाक दिता वळख दिना कोणाक दिता ये तुमचे कुशी एकल्याक जाय सगळें न्हय एकल्याक ना तो कोणाक दिता कित्याक आतां थोडे पिळीन थोडे पिळगेचे थोडे पात्या पडून सांग इतलें तूं वत बरें ना पडटा बरें बरें त्यांनी म्हजे कश्ट पडून ताणें जालें 25 पेपरांक ते सिताडी येता म्हणून सिताडीच्या पात्या म्हणटा तो बरो
पदप्रांत आतां दुसऱ्या तशें तांची ती पदां ती तरी सांगता नाही जाली म्हाका ते सडी ती मेळ्ळा आनी त्या म्हाका एक सडी ती सकती मेळ्ळ्या म्हणून म्हाका बघता त्या बुत्रा कितें म्हणल्यार देव ते बुत्रा दिता बोट जाय ते म्हाका बघता कांय हांवें कांय सडीत विटामिन्स काडून तें काडून म्हणून सांग ते तेज्यान एक तरी आता तू इतलें परा करताय काम करताय आनी हाजो अखेरेक उद्देश कितें म्हळ्यार काल्या खातीर तूं करताय क्विज उद्देश देवाचे परते सुवार्थ प्रगट करा म्हणून म्हणजे सुवार्थ प्रगट विंगड तरा आतां सुवार्थ म्हणजे मांजलेत पासून या मिसाकत वचून या तेच आमी हेरांक दिवची सेवा हेरांक कितें बरें करचें एक कोणी कश्ट जाल्यार आदर एक वाटेन सारकें वाटेन म्हळ्यार आजकाल कोणाक वेळ ना बरो समार्य कर थंय जाला देवाचे वता आमी हर एकल्यांनी बरो समार्य कर तेजे कशें ना बरें हे एका रितीन काले म्हूण सांगल्यार क्विज काले म्हूण सांगल्यार देवाचें उतर वाचूंक एका रितीचें इन्सेंटीव म्हणून सांगल्यार ताका उत्तेजन कितें म्हणून पळयता बरें लोकांनी देवाचें उतर वाचिचें उद्देश हर एकल्यान सांगचे तेंचे प्रत्येक देवाचें उतर वाचिचें म्हणून आतां आमी चड सांगता बरें जेजूची स्वार्थ सगळ्यांनी पासर जावना म्हण कितलेशे गांवक आणखी आसा आमी एक एकल्यान इल्लें साधन करता चड न्ही इल्लेशें म्हणून हें करीत आनी जागेत आमी कोणें सांग फात्या पयलीं सांगचें हांवें सांगचें 4-5 जाणां गेल्यार इवन न्ही करा म्हूण सांगलें म्हणजे तांकां हें वता बरें तांकां हें करूंक खर्च पडटा हें करता म्हळ्यार हांवें ते पयशांचे खर्चाचे सांगचे ना म्हणजे थोडे पात्या म्हणून म्हाका दिल्यात हांवें खर्च केल्ले तांणी सगळें थंय जावन मागीर दुसरे पिळगेच्यान फ्री दिवं की ह्या पयशांचे दिसना सांगी गेला आता एक कालें म्हूण सांगल्यार तूं क्विज तयार करताय घरा मागीर गरजे प्रमाणे प्रिंट करचे तूं नातल्यार कोणी सरतात ते प्रिंट करतात ना कोणी सरता हांवें हांवें सांगून करा मात आतां थोडे पात्या म्हण हें सर क्विज जाय म्हण सांग ओके मागीर एक मोबायलाचेर धाडटाय आनी हे क्विज करच्या खातीर म्हळ्यार तूं खंय सकट बेताय क्विज करचें हें पेपरार बरोवन धाडचें थोड्या कडेन म्हळ्यार तांकां निमानांत हप्त्या भितर म्हळ्यार एक ऑक्टोबराचेर करचें जाल्यार सप्टेंबर एंडा भितर तांकां फावीत करचें म्हजो उद्देश कितलें कशें वचोंक हें कर थोडे फावटी मागीर कांय करूं आमी कितलें आमचें साधन करचें पडलें त्या थोडे फावटी कोणी मेळ्ळ्यार 2-3 जाण मेळ्ळे की वेचे आसा दिवस वचून तांचे नाल्यार तांकां हें करचो ना तुका येता जाल्यार मात ना तांकां जाल्यार पयशे खर्च जाता पळय 10-12 रुपया एका बसा वचून आनी तांकां मेळ्ळी म्हणून तशें थोडे त्या खातीर थोडे पोस्टार धरता सर तो म्हळ्यार म्हाका गव्हर्मेंट बसार फ्री येता म्हणजे म्हाका फिजिकल हँडिकॅप सर्टिफिकेट आसा ताका म्हळ्यार वर्साक हांवें इथं 660 भरूंक तसो जावन म्हाका चल आनी म्हाका ट्रॅवलिंग खुशी थंय जावन म्हाका एक दिसात वेचचें म्हणटा म्हाका बोरच जायना इवन एक तुवें आतां सांगलें कालें म्हूण सांगल्यार तुका पास आसा बसाचेर पॉयंट करूंक गव्हर्मेंट बसस म्हाजो तुजो प्रायवेट मस्त पयशे दिसाक 200 रुपया थोडे म्हाका पावना त्याचे तें थोडे आतां कारकोळ बस गेल्यार हांव कोडयार येता बेलतां गाडी वयता बेलतां गाडी कारकोळ बस येता घरा फिजिकली हँडिकॅप्ट देखून तुका तो पास आसा म्हळ्यार हे फिजिकली हँडिकॅप्ट म्हळ्यार तूं ल्हानपणान जल्मातावन तशें आसा की उपरांत जाल्लें म्हाका 22 वर्सां प्रायर बॉम्बे आसतना ताप आयलो ते खाली क्लोरामायसिटीन म्हणून गुळी तातूंत सायड इफेक्ट जाता म्हणटा आनी पयलीं मसून सायड इफेक्ट जाला जाल्यार म्हाका सायड इफेक्ट जाल्यार हांव सायकलार येतलो आतां 2 वर्सां पयलीं म्हाका सायकलार वयलें म्हळ्यार म्हाका एक कांगणे आस्पत्रेक गेलो दोळ्यांचे दिश्टी येते म्हणा थंय गेलो आयसो केदार हांव एकलोच येतलो त्या दीस कितें म्हणजे 2 भाव आसले बाबा म्हजो भाऊजी आसलो ती देवाचेंच हें म्हणून म्हाका ना जाल्यार कोणाक कांय कळटे नासलें बरें उपरांत कांय कळटलें म्हळ्यार म्हणजे थोडे घेवपा जाय आसलें आनी तशें आसलें म्हळ्यार हांव बायबल गेलें मसाण्याची वळखी आसा कशें गेलो म्हण तूं एका शनिवार गेलो सोमार मसर आयसीयूंत आसा म्हाका कान जालें एक इंजेक्शन तपलां की कायल्यान म्हाका कळना मात पाटी बरो जावन आयले पळय म्हणजे उडोवन दिल्लेशें वेता जालें आनी सोब म्हाका पटापट येना आतां खंयच्या पाद्या हांव सांगलें पळय पटापट म्हाज्या उडास आसा सगळ्यांचें आसा आता टायफॉयड ताप येवचे पयलें तूं सकटा बरें म्हळ्यार नॉर्मल कशें तशेंच आसा आतां तुका त्या तापान सायड इफेक्ट जावन कळ्ळें पुरो तुका जालें हात पांय वयर करूंक जायना ते तशें तें मागीर आतांचे बोटांचे इल्लेच प्रॉब्लेम जाय म्हळ्यार हांवें कांय सडी एक्सरसायज ती हें करूना आनी मस्त डॉक्टरांनी म्हाका पळयलां डॉक्टर तेका कशें म्हणून विचारलें जाल्यार कोणें ताका हें दिवना आनी म्हाका तें उणें बरें म्हणून बघ म्हजी कामां सगळें हांव करता तशें सायकल वेता आनी तूं पयन करता सगळें पयन करता पयन म्हाका ते बरी खुशी कांय ना
जाता की तुका बॉम्बे गेले थोडे महिने 2 मिटी बॉम्बे येता म्हणजे म्हाका बॉम्बे गेले किती दिवस पास जाता म्हणजे सांगता गेल्ले घेऊन येता तांकां एक आदार जाता म्हणजे बॉम्बे वचून कोण येना कोणी सांगता मस्त पैसे करचे तशें आनी म्हजे सांगत येताना करची म्हणून करची म्हणून म्हणटा थोड्या म्हाका बारीक बेजार जाता म्हजे सांगता गेले सकाळी गेले सांजे जेवंक म्हणना म्हणटात म्हाका वटाना जेवंकी कशी ना जेवंकी सकाळी कितें केता पळय ते इल्लेच सर ते केले वता मागीर घरा गेले आतां कोणाच्या घरा गेले तांणी म्हाका बायलां जेवलां आनी म्हाका काही कोणाक अशें काही थोडे कडेन हांव येता म्हणून सांगायचें पडटा म्हाका काही एक देवस्थान कोणचे म्हाका मुने पड म्हणून म्हाका आनी सकाळी म्हजीच मनशां म्हणून म्हाका बघून हांव चिंता मागीर थोड्यान एक काही बेजार बघूंक घे बरो आता तुका या हातांचे प्रॉब्लेमांनी जाले पण आता तुका बरोवंक आनी आतां क्विज करता मस्त बरें जे पडटा बरें येता सलीस जाता की ना हांवें मागीर दुसऱ्या खंयच्या भुरग्यांक पळोवचें कोण सुबीत करून बरें येता ती म्हणा एक भुरगीं एक 7वी क्लासी 8वी 9वी क्लासीची ह्या थोडीं जाणां तिका व्हडलीं भुरगीं दिनात व्हडल्या भुरग्यांनी बरें येता ते कशें हांवें तांकां ते पळोवंक जायना कितें म्हळ्यार आमकां अशें की म्हणून जाणा भितर बरें येता थंय जावन थोडे कडेन ते कॉमा ते मिस्टेक जाता थोडे कडेन थंय जावन थोडे कडेन सारकें सुकांती क्विज करता आसतना तूं हेरांची मोखाणी घेताय पळय वेरांक म्हळ्यार सांगून म्हळ्यार आतां हांव आतां थोडे कडेन जिंकचे तांचे ते कोणाक म्हणून सांगचे हांवें तिल्ले साधन केल्यार तांणी एका वरान करूंक ना म्हाका 2 दीस लागता बरोवंक म्हाका पास म्हळ्यार बरयलें त्या प्रेसवाल्याक सांगचें पडलें ताणें समज तो उलटें म्हणलें तें रॉंग गेल्यार सगळे फिरकेची दुसरे हाडटा तें पोटचे पडीन तशें तें मस्त ते थोडे पाद्या पडीन जालें हें ल्हान ल्हान मिस्टेक येता म्हणून आनी एवढी पळयता हें ल्हान जायना व्हडले ते चुकी म्हणून ल्हान ल्हान चुकी जालें तशें मस्त पाद्या पडीन इल्लें सुलाभ दिता कश्टांनी येता मागीर लोकांक तांकां म्हळ्यार चिंतूंक नाका पडटा एक इल्लें आमी म्हणटा भांजेर नियाळीचें हें करचें तें करचें आमी इल्लें चिंतलें समाधान जाल्यार सगळें समाधान कांय हें जायना तशें तूं आतां खंयच्या कडेन वचूंक आसा जाल्यार तूं आतां म्हणे कारपोळ वचूंक आसा जाल्यार पडयाळ येवन गुरवायन केरे वचून कारपोळ तशें नाजाल्यार बचपन म्हाका कारपोळ सयले गाडी म्हाका कितले 80 रुपया करता हे येताना गाडी 10 रुपया तेन्ना बायपासार देवन 10 रुपया एक्सप्रेस वता 10 रुपया टिकेट तशें मातसो वेळ पडटा मातसो गड्जे म्हणटा हेजे पडटा तिके हेजे पडटा कारकोळच्यान बचपे जाल्यार 85 रुपीज आसा म्हणजे घरा विचारल्यार हांव घरा थोडे कडेन 4-5 दिसां पर्यंत ती पावता म्हळ्यार बाई आतां मोट्यान जर गेलो ह्या बेलतां कडेन हांगा नाय खंयच्या कडेन कुक्काडा कोट्यान येता पयस पड आतां सकाळी पयस तें पावता कितें 5 वरां पयस गेलें तें म्हजें वळखीचें आसा कुटुंबाचें आसा मोट्या वळखी आसा तेन्ना एक कुटुंबाचें आसा तें वळखी खंयचे म्हाका एक खंयचे परकी म्हूण म्हाका बघना तू गरज पडल्यार एक क्विजाचें पॅकेट काडून तेंच आतां पयलीं वजन वळूंक जाता आतां एक 500 किलो वजन वयता नंतर म्हाका कश्ट बेत धरना पयलीं आतां बेत धरून वयचें म्हळ्यार बेत धरून वयचें बसारांनी वचोंक कांय तोंदर ना म्हाका तोंदर म्हणून बघना सगळें म्हणटात रेक न्हय तुका बसार वचून जाता की म्हणजे हांव काय रिक्षारी वचना कोणाची बायक कर तुका आतां बसार गेल्ले कडेन लोक मस्त आसता तुका जागो दितात की बसोंक भारी बेत तेंते म्हाका चिंते एक तरणाटे मनीस जाल्यार चोरी आसात ना तुमी तशें म्हणटा ना चोरी ना म्हळ्यार सांगितलें आतां मनशापण म्हणटा मनशापण ना जालां अरे काय ना दुसरो दीन एक हांवें थोडे कडेन जाल्यार हांवें तूं म्हणजे न्ही लस्कत आसा जाल्यार म्हणजे मागीर काडलें हांव मागीर बूट म्हणून सांगूंक जायना कळना पळय आमकां बसयल्यार आतां हांव आतां बसना हांव फिजिकल आनी कोणी सांगता तें कोणी सांगता कळ्ळें पण कळ्ळें म्हण सांगता पयले जागो दिता मात थोड्या बळें ती एक सकता तें म्हळ्यार आतां म्हणटा बळें देवाचो पवित्र आत्मा आसा म्हणून हांवें सांगलें तें कोण एका म्हणजे सेवा करता तें पवित्र आत्मा आसल्यान तो करता देवाची दया आसल्यान देवाचो मोग आसल्यान तो करता नाजाल्यार कोणी म्हणना ती आमी कितें देवाची कितें सकत देवाची दया मागता आमकां आसाची देवाच्या दया नासल्यार कोणी कांय करना आतां तूं एक काडतो एक कडेन येताय तुका बसाचो पास आसा देखून एका घंट्यान जावचे पयण 4 घंट्यांनी 5 घंट्यांनी पयण जाता बसाचें पडटा आनी खंय पयस केल्यार रावून मागीर येचें तशें प्रसा पूण गेल्ल्या कारणान तुका विंगड थोडो खर्च आसून की पुरो खाणा जेवण असो की कलें थोडी वळखीचें आसता पूण जाल्यार थोडे फावटी कलें जाय पडटा आतां अशें करतना अशें करता तूं क्विज करताय पळय आनी कोणाक गरज आसल्यार कर दिताय तूं कांय तांचे कडेन सांबाळून या तसलें कालें कान घेताय की तूं या चार्ज करताय सांबाळून म्हणल्यार सगळें आयकल्लें न्ही सांबाळून म्हणून आमी आमचे मागीर पत्र करतना
फादर सुनील म्हाका थंय कर म्हणून सांगलें पयलीं करता तो बचपे पिरगेजी दिलो मागीर तो किनी वर्सांनी आपयलें ताणें म्हाका 100 रुपया दिताले एक बस पयशे नाका म्हणून सांगलें काले बसाचे चार्ज काड म्हणून तशें 100 रेग्युलर तशें दुसऱ्या कोणाकडे काडना आतां एक हांव चिंता एक 7-8-10 जाणां फात्यापणी म्हाका 350 कर सल्ले जाले रे 500 रुपीज दिल्यात तातूंत 1-2 जाण उदार म्हणून ते पात्याप आसले ताणें 1000 रुपया दिल्यात दुसरे कडेन दिता नाका तें तूं काम करता न्ही तेंचा आमकां आमी करना तेजें थोड्या पात्या म्हणटा हांव तें नांव सांगूंक सांगना पळय कितें म्हणलें ताणें दिल्लें ना ते दुसऱ्या 50-60 पिरगेचे हांवें पयशे दिवंक सादारण ते सर्टिफिकेट हांव खंय धाडलो हॉटेलाक वचूंक वचना आनी सांगात सांगता तशें आनी म्हजें जेवण सिंपल त्या खातीर काय काल हांव सकाळीं भायर सरलां केदाळे हांव सांगलें तें सडी दिवंक जाय गेल्लें वता म्हाका एकच इडली फ्राय एकच ब्रेड पर काल कितें जेवण 3 इडली खावन येयलो सकाळीं म्हळ्यार पयस आनी म्हाका बायबल कुजाच्या पेपरान काल म्हाका वचचें म्हण आसलें 3 इडली खावन कांय ना मदें हांव केलें एक च्या आनी बिस्कीट हांवें केलें ताच्या उपरांत हांव सांजेर सवाय सोर घरा च्या पेलां मदें कांयच ना आनी तुवें आतां केलें क्विज करून दिलें जाल्यार ताका इतलेच पयशे चार्जीस ते कांय सांगना धर्मांत दिवचे मात आतां थोड्या पिरगेचे आतां फोर्थ हांवें उडपी डायसेस सुरू केलां उडपी डायसेस सुरू केलां तांणी म्हाका पयले पयशे लायक हांवें ताका मागीर सांगलें आतां एक्स्ट्रा मास्टर करता 150 रुपया दिवचे पडटा ते आतां पयलीं म्हाका 1 रुपयाची एक कॉपी जाताली कोणाच्यान पयलीं आतां मात एका कॉपी 2 रुपयांच्या वयर सडीत पडटा 2 पाटी मुकले सडी पडटा आनी तांच्याच पिरगेचेर कर म्हूण सांगलें म्हाका ते एक्स्ट्रा मास्टर दिवचे पडटा ताका तें सांगलें थोड्यांनी उणी जालें पण तांचे म्हळ्यार तांचे ते एक आमी म्हणटा आमचेच पिरगेचें केलें म्हणून हें आमचें तांकां एक जाता ते पयशे सद्यार कोण येता आतां भोवमानाक ते बचपे पिरगेचें म्हाका स्पॉन्सर हांवें ते कोणी मुख्य बायबल करून म्हणा जाल्यार मोग करयत म्हूण सांग खुजार दिले थोडे म्हणजे वळखीच्यांनी म्हाका दिला बसा मात म्हणजे दिसता कोणी तूं जेवण जाय वखदां पयशे जाय वखदां घे म्हण म्हाका विन्सेंट पॉल साहेब न्हू हांवें तांच्या कडेन विचारलें मागीर तांकां बचपेचें गुत्ता अरे एक म्हयने 1000 दिता जाल्यार 1000 म्हाका 1200 रुपया वखदां करता काली म्हणजे वखदां आतां ती एक BP ती तांणी गुडी कांडी म्हण आनी एक लेवेन्यू म्हणली एक गुडी कांडी त्यो गुडी ती 2 मुठी कांडी म्हण सांगलें सकाळ BPची एकच म्हणे सकाळी जाल्यार हांव सांजे एकच कांडी हांव ती गुडी सोडी घे म्हण चिंता जाल्यार आतां तेंच पडटा देवाच्या उतराकी जेवण लोकांना पेना ते पळयता पळय वांजेलान वय जाग तिरस्कार करना म्हणून आतां फाटल्या सुमार लागीं 18 वर्सां तावन क्विज करते आसात हातूंत तुका लोकांची प्रतिक्रिया कशी मेळ्ळ्या तुका तातूंत तृप्ती आसा की लोकांनी दिल्ल्या प्रतिक्रियेंत या तुका काही निराशपण बघिल्लें आसा की या तांचें निराशपण पळोवन काय तुवें आनी नाका काल्या खातीर करचें म्हूण चिंतिल्लें आसा की ह्या विशयान म्हाका निराशपण बगूंक ना कित्याक म्हळ्यार थोडे जाण थोडे पिरगेचे गेले एकलीं दोगांक परते कोरोनाच्या पर्यंत तुमी आतां करना आतां कोणाडे बसूंकूच ना तेन्ना करना म्हण सांग तुमचे कडेन वाड्यान करता मी जाल्यार करून दिता म्हण सांग तेन्ना न्हू कोणी एकल्या दोगांनी सांगलें म्हाका संतोश पावला आमी करना घेवन करता पावता उणें जालें रे सांग 4-5 जाणां आन्सर थोडे ना 4-5 जाण येता म्हण सांग प्रेजार पिरगेचें आमचो विकार बार आसा बरो बरें म्हळ्यार सांग ते कठीण 10 जाणांनी करचें तांचो 4-5 जाणांनी 6 जाणांनी दिता ताचें करेक्शन वय जापे तांचें करेक्शन आमी करता तांचे जाल्यार समज 4-5 एकले 2 जाल्यार ती करता तें म्हाका सुंदर त्या पिरगेचें बरें आतां ल्हानशा पिरगेचें एक 10 जाणांनी केलें म्हणटा तशें थोडें त्या खातीर व्हडल्या पिरगेजींनी टावनाच्या पिरगेजींनी वचूंक ना मात हे पटी मात कित्याक म्हाका मन जालें पडटा एक 5 म्हयने जालें कित्याक स्वार्थ परगट म्हणून हांवें कोणाक रंग दक्षिण बी म्हाका जोर केल्यार म्हण नाका न्ही आतां बायबल सगळ्यांक करता मात थोडे केलें आमकां तें आसा आतां इवन थोडे कडेन सवालां विसरता न्ही पळय सवालां दाखोवं आतां मिसा वेळार पळय हांवें केल्यार थोडे सांगचे पात्या पडे सवालां इसारचें कित्याक म्हळ्यार इवन मिसा आयचें वचप घालून आसलें येना
आता तेवढ्या नाव चांगले पडलं म्हणजे नाव झालं त्यांना चांगलं त्यांनी त्याने आम्ही तयारी केली किती माहिती इकडे कारकोल फिकायचे ना आम्ही पळले गडीतच विकारानं सावली सरलं पहिले शिक्षण सरलं मागीर टिचरांनी सरलं म्हटलं 8व्या क्लास ना मागे एक लहानशा भुरग्यानं त्याचा म्हणायला लागते भुरग्या त्याने बेताना तो भांजेर वाचून येतो वाचून येतो मागीर पडलं ते कुटुंब कोणाच्या म्हणून म्हाका कळलं म्हणजे ते वाचता थंय जाता नाही कोणी वाचता बाई बुडगो कोणाय कांय कशें म्हणजे तो नाही सर आन्सर ना आन्सर म्हणजे सांगता ये आमचं एक 2 वरां भितर तुमकां आन्सर मेळटा म्हणून वाचा हांव सांग हांव कोणाक सांग कोणाक कितें जाल्यार ते एक भेदभाव करना घरांक कितें कितें फाजा फाज दिता न्ही जाल्यार तशें थोडे वेळ कोणाक सांगता तशें न्ही कितें मागीर ताणी इतलें मेहनत करता तें सारकें कोणाक सांगून कोणाक कितें प्रयोजन तें केल्लें तें आमचें मतीर आमी केलें मात कोणाचें कॉपी केलें उरना आमी हे क्विज करता आसतना तूं एक कालेंगे म्हणून सांगल्यार अशें सगळो बायबल 3 पुटी केलाय मागीर सदां धाडटे आसताय तुका कितलो वेळ जाय पडटा मस्त पडटा तें आतां दुसरे थोडे मॅसेजांनी केले थोडे येतात बरे काणयो ते बरे येतात आनी ते पळोवंक बी वचोन राती 10 सगळो वेळ आमचोच करची आतां अशें दिसान वेतना ना भायर वेतना कोणा उलयलें बरें उलय पोनार उलयता बरें उलयता काय ना फाटले 4-5 म्हयने जावन न्हू म्हाका वेळीच पावना म्हळ्यार त्या म्हजो उद्देश आतां थोड्या दुसऱ्या भुरग्यांची करचें म्हणून आसा वसाचें म्हणून आतां ऑलरेडी उडपी डायसिसीन ते हें करून सुरू केलां तातूंत म्हाका आमच्या भुरगे जी आसा फादर लॅरी तसो बरो सहकार आसा ताणें आसले हांवें तेंचे उडपी डायसिसीक एक मॅट म्हण आसलें जाल्यार आतां उडपी डायसिस मँगलोर डायसिस जावन उडपी डायसिस थोडे फाज्या तांकां करता तसो म्हळ्यार अच्छा म्हळ्यार थोडे पणी कितें फाज्या फाटींग करता कितें हे 2 पिटी करता मागीर सोडटा ते मागीर नांगे म्हण दिसता फाज्या पांय बेता त्या खातीर विकारांक बरें हें आसा पळय 1-2 दीस रावचे काल म्हण हांव निरंतर करता म्हणून तांकां करता हें केल्लें हांव सोडिना म्हणून तेन्ना करता म्हणून आतां हांव उडपी डायसिस गेल्ले मेळिल्ले फाज्या म्हणे आतां म्हाका 4-5 भुरग्यांनी ओके म्हणून करूंक तांचे करूंक आमी सुरू केलां कारकुळात्तर भुरग्यांनी सुरू केलां बेळमन सुरू केलां कुंटल नगर सुरू केलां आनी 1-2 भुरग्यांनी 2 म्हयने उपरांत जन्मेच्यान सुरू केल्या म्हळ्यार तुजो घरा आसतना वेळ पुरा क्विज करच्यान घरा आसा म्हणून न्ही सकाळीं हांव भायर सरलें घरा उरल्यार मागीर घराच वता एक म्हण सकाळीं आतां सकाळीं मिसा वचना नाजाल्यार सकाळीं मिसा वचून भायर सरून गेल्यार मागीर फाटीं सांजेर दुसरें सगळें तशें वता तेन्ना कोणाक मेळटा कितें म्हणटा म्हणजे बायबल तुजो वेताना आनी गेल्ले हांव सांगता इल्लें म्हणलें घरा एकलो एकच सुद्दां सांजे बायबल वाचा कोणी खंयच्या तें वाच हे सगळे बरें विवरण दिवन सांगता रितीर तेंचे फादर विवरण दिवन सांगता सगळे रितीर हांवें एकच वाचलें तें आसा म्हणटा तें थोड्यान जाता हांवें सांगलें बायबल वाच म्हणून सांगलें तें बेजार जाता तें सांगलें दुसरें खंयचें म्हाका संतोश सुद्दां आनी फादर म्हणलें दोगांनी केलें म्हणलें ओके आतां तुज्या लागीं एक निमाणे सवाल विचारचे ते कालें म्हणशाल आतां इतल्या फाटल्या लागीं 18 वर्सां तावन निरंतरी तूं क्विज करते आसाय आतां हें क्विज केल्ले वरवीं तुका तातूंत तृप्ती दादोसकाय आसा की दुसरें कालें म्हण सांगल्यार तुजी वैयक्तीक जावन पवित्र पुस्तकाचेर जाणवाय सडल्या की आनी ताच्या मागीर तुका बरेंपण जालां की हे एक म्हणजे सवाल तुका निमाणे सवाल हे सर एक जाणवाय वाडटा आनी केलें म्हणल्यार एक पयले सुद्दां देवाचे उतर देड दिता बॉल दिता सगळें तें म्हाका मेळ्ळां आतां म्हाका थोडे इसरता मागीर चिंती पडटा ओय कसो हांव सडटा गे म्हणून म्हाका नीट बरोवंक जायना कित्याक नीट म्हाका नीट बरोवंक जायना तुका काले म्हणे अशें दुसरें काले एक्सिडेंटांनी काले जालें म्हजो पांय काडटला उजवो पांय काडटला 6 वर्सां हांव क्रचेर सरलो मागीर हांव पडटा रेतीर गेलो ताचे पर्यंत बरेंपण जालां म्हणजे म्हणजे रॉड आणखी काडूं ना खाडी जे आसलो 80 पर्यंत हें जालें जाल्यार रॉड तो काडूं ना थोडे म्हणटा 5 वर्सां काय ना देवाच्या ताका म्हणटा अशी देवाची दया म्हाका मेळटा का कित्याक आमी किर्तनांनी कशें आसा देवाची दया म्हजेर आसा म्हणून पळय ती आसा म्हणून म्हाका बगल्या हर एक सांगता हर एक इवन खंय पयन करतना आनी कितें म्हळ्यार असाले सकड थोडे काले म्हण सांगल्यार समस्या आसा जावं पुरो तुका बरो चड वेळ लागता ताच्या मागीर एक्सिडेंट जाल्ले वरवीं उबा रावंक त्रास भोगतात आनी ताच्या मागीर सराक सोलोवंक कश्ट भोगतात ताजे इडांती तूं वावर करीत आसाय सायकलीर येतलो सायकलीर 2 वर्सां पयलीं मारता 2 जावन सांगलें पळय कांगणे एडमिट जालो 2 दीस 3 दीस आयसीयूंत आसून पळय ताचे पर्यंत मात म्हणजे हेच करता
आता वचूंक म्हाका येता जाल्यार म्हणजे कुडी चित्तच काय मोन तें आसा तेका ते कांय म्हणे कोणी करता न्ही जाल्यार रे कोणी ते आसा ना थोडे जाणी करता म्हाका सुद्दां एकल्यार आमी बरें आतां जेज म्हळ्यार सुकून कितें काशेडे पाटी आमी थोडे फाटीं घाले म्हणटा ओके तशें जावंकच माझं म्हणजे जेजून तशें ते म्हणटा जायना म्हणा ते मातशें मतींत आसा ओके आमी ल्हान ल्हान एक एकल्या मनशाक लेतून मसाज बरें एक बी बसता बरें मातसो पाना आनी मात एकच बरें मेळना बरें म्हळ्यार लोकांनी प्रतिक्रिया चड दिल्यार उणें दिल्यार ताजेर तुजो वावर होंदोन ना म्हळ्यार प्रतिक्रिया दिल्यार बरें संतोष चड जाणां दिल्यार संतोष उण्या जाणां दिल्यार काय तुका निराशा जावन रावचें म्हूण काय ना त्या भुरग्यान बरें इंग्लिशान केलें कोणी आन्सर दिना खाली दोगा तेगांनी आन्सर केलें काले करचें म्हणटालें म्हाका तें करूंक म्हळ्यार म्हाका तें कंटिन्यू करूंक जायना तें आतां तें इंग्लीश कोंकणीन म्हाका अक्षरां टायप करूंक तें बरें कळना म्हणजे टायप रायटींग गुत आसा टायप रायटींग शिकलो म्हणजे एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार घरा आसले तर सोलून एक मैल सोलून वचून आमच्या मेड्स ऑफ द पोर कॉन्वेंट थंय आसलें थंय वचून घरा वचता वचून शिकून कन्नड टायपिंग म्हणजे 45 वर्सांचे प्रायर टायपिंग शिकलो पयलें इंग्लीश टायपिंग केलें म्हळ्यार आमी पळय बाळ्यानूर आनी खालसान टायप रायटींग येयलें म्हाका हें म्हणलें थंय बाळ्यानूर टायप रायटर नासलें शिकायचें त्या वेळार 45 इयर्साचे प्रायर तूं कन्नड टायपिंग शिकलो म्हाका जाणो भोव अपुर्बायेचें संदर्शन हांव चिंता आयचें हांवें सुरवेक सांगले प्रमाणे जेजून आमकां सगळ्यांकी उलो दिला ताणें हाडलेली सुवार्थ सगळ्या संवसारार परगट करूं आमी पवित्र सभेच्या चरित्रांत पळयल्यार तरावळ नमुनेन तरावळ मनशांनी जेजूची सुवार्थ परगट केल्ली आसा थोड्यांनी आपल्या जिवाचें बलिदान पेटोवन थोड्यांनी आपणाक त्रास आसल्यारी जावं पुरो कुडीचे या इतर कसले ते पळयनासतना तांणी व्हरते उर्बेन सुवार्थ परगट केल्ली आसा आमच्या काळार खट्टे आसात आनी आज आमी पळयलें श्रीमान डेनिस कास्तेलिनो हो बचपन फिरगेजीचो ताका ताजे वैयक्तीक समस्या आसात म्हळ्यार ताप आयिल्ले वरवीं ताज्या कुडींत थोडे ऊन उपजल्ले आसात एक्सिडेंट जावन पांयांत रॉड घाल्लो आसा तरी पूण ताच्या फाटल्या 18 वर्सांनी ताणें निरंतर बायबलाचें क्विज केलां उद्देश एकच तो कोलो म्हळ्यार चड आनी चड लोकांनी सुवार्थ वाचिचे आनी वाचिल्ली ती आपल्या जिणेंत उपकाराक पडटली म्हणून ताचो भरवसो आमी ह्या म्हयन्यांत मिसांव आयतार आचरण करता हांव चिंता श्रीमान डेनिस कास्तेलिनो आमकां सगळ्यांकी एक व्हरतें प्रेरण मिसांव आयताराक आमी खंयच्या रितीर आमच्यात विंगड विंगड रितीने कशें आमी जेजूची सुवार्थ परगट करूंक आमी चिंतयता आनी मुखार सरयता मनशाक ताजें जिवीतच आमकां एक उदाहरण म्हणून म्हाका भोगता आनी त्याच प्रमाणे ताचें उदाहरण बऱ्या अर्थान आमी कान घेवया आनी जेजूची सुवार्थ परगट करच्या कामाक आमच्या तांकी प्रमाणे आमी दिवया थोडे फावटी आमी चिंता म्हाका वेळ ना बेश्टें कित्याक म्हळ्यार आमी मानेस्ता पळयल्यार कळटा ताका ताजी समस्या आसा जाल्यार वेळ जायतो तो कर्न काण घेता जायतो वेळ कर्न काण घेता आनी ताचो वेळ पुरतो वेळ तो ह्या खातीरच ताणें समर्पीत केला तशें म्हणटा आसतना आमी वेळ ना म्हणचे आनी संपन्मूळ ना म्हणचे बेश्टे तो कांय चार्ज करना कोणी दिलें जाल्यार ते सक्कडी तो क्विज करच्या खातीर सुवार्थ परगट जावच्या वावरा खातीर तो खर्चिता देखून आमकां हर एकल्यांकी तांक आसा इल्लें या चड देवाच्या राजा खातीर आमी दिवंक सोम्याची सुवार्थ परगट करूं आनी ह्या आईन वेळार आमच्या मुखार मिसांव आयतार आसा जेजूचो मिसांव वावर करूंक आमी समेस्ताय हातूंत संपूर्ण रितीन आमकां आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या तांके प्रमाणे ह्या वावरा खातीर आमकां कितें जाता तें करूंक प्रयत्न करया अखेर करच्या पयलें तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानेस्त डेनिस कास्तेलिनो हाका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं मोगाच्या न्हू सोम्या जेजून आमकां सगळ्यांकी एक आदेश दिला ताचे सुवार्थ आमी सगळ्यांनी परगट करूं जायत्या जाणांनी जायत्या रितीर सुवार्थ परगट केल्ली आमी पळयल्या पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमकां ती पळोवंक मेळटा
आमच्या हे काळार जायते जण अशेंत करीत आसात. आज आमी मानेस्त डेनिस कास्तेलिनो हाचे लागीं हे संदर्शन चलयलें भोव अपूर्वचे आनी ताका ताजेत म्हणले थोडे समस्या आसात. त्या मदीं सोम्यातय ताज्या मिसामातय ताची उर्बा जायती आनी ताणें ताचे समस्ये मुखार दवरनासतना ते विसरून हे क्विज करीत तो आयला. फाटल्या 18 वर्सां तावन ह्या मारिफात लोकांनी सुवार्थ वासिजे आनी बरेपण जायचे म्हणले उद्देशान आमच्या मुखार ह्या वेळार मिसांव आयतार आसा. हांव चिंता आयच्या संदर्शन आमकां सगळ्यांक एक प्रेरण आमच्या तांकी प्रमाणे ह्या मिसांव आयताराच्या दिसा आमी जेजूच्या मिसांवा खातीर कितें आमकां साध्य आसा तें आमी करूंक हे प्रेरण आमी समेस्ताय हाताक हात मेळोवया आनी सोम्य जेजूच्या मिसांवाक आमचे वरी कितें दिवंक जाता तें आमी करूंक प्रयत्न करया. तुमकां कोणाची मिसांवा विशयांत मिसांवावळा विशयांत कितें सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी ती खंडीत जावन विचार येता. व्हॉट्सएपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत ते बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांक की देव बरें करूं. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यार कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई
आनी सवालां दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.